दीस आयतार, ऑगस्टाची 16 तारीख 2026. साध्या काळाचो 20वो आयतार. पहिले मसप, इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले मसप, अध्याय 56, वोळ 1 आनी वोळ 6 तावन 7 पर्यंत. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, नीत सांबाळा, प्रामाणीकपणान चला, कित्याक म्हजी सडवण लागीं पावल्या, म्हजी नीत उगडापी जाल्या. सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर, ताचे सेवक जावचे खातीर, ताचे भक्त जाल्ल्या परकी मनशांक म्हणजे सब्बात भश्टाय नासता पाळटल्या आनी म्हजो सल्लो थिरासणेन सांबाळटल्या सक्तांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोषभरीत करतलो. म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयल्ल्यो होम बलयो आनी यज्ञ म्हाका पसंत जातल्यो, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण म्हणटलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 67, 2-3, 5, 6 आनी 8. श्लोक. सर्व परजा तुका हरसूं देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर पडो. हे वरवीं आख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेवं. श्लोक. सर्व परजा तुका हरसूं देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. देवा, सर्व जनांगां तुका वाखाणू, सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्याय निती प्रमाणे करताय. देसां भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. सर्व परजा तुका हरसूं देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. सर्व परजा तुका वाखाणू सर्वेस्परा, परजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी पृथूम तुज्या पांयां पडूं. श्लोक. सर्व परजा तुका हरसूं देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. दुसरें मसप. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसप, अध्याय 11, वोळ 13-15 आनी वोळ 19-32 पर्यंत. भावा भयणीनो, आनी आतां जो देव न्हय आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां. जो देव न्हय आसलेल्याचो धर्मदूत हांव. देखून म्हज्या मनियारपणांत म्हाका अभिमान, कित्याक तुमचे विशयांत म्हज्या खाशा कुळयेच्या थंय एक तरासो मोसोर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांक पुणी बचाव करचो म्हज्या मनियारपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो, तर तांकां गोपान घेतले वरवीं कितें सकट घडोवंक आसत? मेल्ल्यांक लाभचें जिवन पडून सुमणा जाय, कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी खाल जायनासतना जियेतल्यात, पूण आतां सुदैवांच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकूळट लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकूळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय, देवान मेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत घाल्यात, समस्त मनशांक आपले काकूळ दाखोवचे खातीर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. जेजू सर्गराजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तराची पिडाशिडा गूण करीत गेलो. आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता, अध्याय 15, वोळ 21-28 पर्यंत.
उपरांत जेजू थंय सोबाईसन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवां त्या गांवांतली एकली कानानकार स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारून ताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हणलें ना. थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के धांड सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला. ती ताच्या मुखार येवन सरपडोन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुण्यांक दिवचो सामान्य. ती म्हणाली, ते नीज धन्या, तरी पूण सुणी आपल्या धन्याच्या मेजार तोंड पडिल्ले उंड्या कुडके खातात न्ही. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. इसाया प्रवादी मारिफात देवान उसारलेलीं उतरां. म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर जातलें. हातूंत देवाचें विशाल मोन कळीत जाता. रसलोलो देव सर्वांक सांगाता हाडटा आनी सांबाळटा. आपले सर भुरग्यांनी नीत सांबाळून प्रामाणीकपणी जियोंक आपोवणें दिता. सांव पावलो रोमाकारांक बरोवन सांगता, ताचें मिसांव सर्वां खातीर आनी सर्वांचें. देवान ताच्या हातीन दिल्ल्या कोणायकी तो पयस करिना. बगार देवाच्या राज्याची महिमा ताचे मारिफात प्रकट करता. कानानकार स्त्रियेचो भावार्थ जेजूक मानवलो आनी तिचे धुवेक तो बरो करता. देव केदींच पक्षपात करिना आनी सर्वांक तो आशिर्वाद दिता. मनीस आशीर मनोभावाचो जाताना हेरांचें बरेंपण आनी बरें मोन पळोवंक तो सकाना. स्वार्थ सांडून निस्वार्थपणान जियेल्यार दिसपट्ट्या घडितांनी देवाची मेटां पळोवंक मेळटात आनी ताच्या कुमकेच्या हाताची ऊब भोगूंक मेळटा. आज मनीस म्हजें आनी म्हाका म्हणल्या संवसारी चिंतपान भरोवन गेला जाल्ल्यान हेरांतय आसचें देवाचें रूप आनी सारकें पळोवंक वचना. ह्या संवसारान जियोंक हेरांची गरज आसा. देखून देवाचें काम वा मिसांव ताच्या रचनेक सांबाळचें आनी सांगता देवाच्या गोपांत व्हरून पावचें. ह्या वावरांत आमी आनी आमची म्हणून ना, पगार देवाची म्हूण चिंतून ताचें राज बांदून हाडूंक मुखार सरीचें.